नमस्कार. हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. आजी आमगेले जागृत जगताचे उपाख्यानाक तुमकां सर्वांक स्वागत करताची एक नवे विशय तुमगेले मुखार हाडच्या इच्छ पावताची. आमगेले आरोग्यान तूं कसले एक समस्या असल्यारी आमी त्या समस्या समाधान पळोवच्याक म्हणून वैद्याला वताची. वैद्य आमगेले चेकअप करून ताका एक प्रिस्क्रिप्शन बरयता आनी एक 7 दिसांगी नातल्यार एक 10 दिसांगी एक वखद दिता. ते 10 दिसो वखद घेवनय आमगेले समस्याक समाधान मेळ्ळी म्हूण म्हणटना आमी त्याचे प्रिस्क्रिप्शन कार्ड घेवन मेडिकला वचून मेडिकला सकून ते वखद वापरून तो म्हयनो घटलगी वर्स घटलगी घेताची. अशें करचे संबगी न्हय म्हणून आजी आमगेले आयचे उपाख्याना पळया. आजी आमगेले संगात आसाची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स ॲक्टिविस्ट एंड मेंटर डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर मामा तुमकां आयच्या उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. एक डॉक्टर मामा एक सेल्फ मेडिकेशन या स्वयं चिकित्सा म्हळ्यार कसं? आतां सेल्फ मेडिकेशन म्हळ्यार खंयचेय डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ना अशी, डॉक्टर कन्सल्टेशन ना अशी, खंयची सोर्स तकून आयिल्ली इन्फॉर्मेशना प्रकार कोण मेडिसीन घेता तागेले रोगा खातीर ताका सेल्फ मेडिकेशन म्हणशे. म्हळ्यार ताका एकच दिसता कशें म्हूण सांगली ताका त्या दिवस ताप आयलो, ते ताप ताणें हें मेडिसीन घेतला काय. सी ताप म्हळ्यार एक रोग न्ही, ताप म्हळ्यार एक सिम्पटम, लक्षण. एक वस्तू रोगाक ताप येता, खंयच्या रोगाक ताप येता म्हण गोतूस न्हय. ताणें खंयची रोगा ताप येयल्याक तागे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दिवन अशें बरो हाका कोतना ताका ताप येयला ताणें तें घेतला, तेच ताप येयला तेन्ना हांव घेता. खंयचें आसो ताणें त्या दिवस ताका गुण जाला अशें म्हूण ताणें सांगला हाका पूण हाणें घेवचें. केलो पटी ते अनेक पेशंटांना सांगचें और ताणें खंयची बात दिवन अशें पुरो केलो पटी पेपर सारे परत क्वेश्चन डॉक्टर सर पेपर वाचून घेवचें. असो पुरो केस सेल्फ मेडिकेशनांत येता. सेल्फ मेडिकेशनांत तूं कशें म्हळ्यार 100% ताजी फार्माकॉलॉजी कळना अशी कोणेय तें मेडिसीन घेवच्याकय नज, कोणेय मेडिसीन तें दिवच्याकय नज, म्हळ्यार फार्मसीक न्ही तूं तें दिवच्याकय नज. प्रिस्क्रिप्शन आसपय म्हळ्यार कोणेय ते रोगा विशीं संपूर्ण कळलेलो आनी ते रोगाक खंयचें मेडिसीन दिता ताजी फार्माकॉलॉजी कंप्लीट कळलेलें कोण वैद्य आसा पळय ताण मात दिवचें जाता. ताजेर तूं कशें म्हळ्यार आज फॉर एलोपॅथीक मेडिसीन म्हूण लेख्या ताणें सेकंड MBBS तूं ताका फार्माकॉलॉजी म्हळ्यार सब्जेक्ट आसा. प्रत्येक ड्रगाचे यूज और ताजे सायड इफेक्ट्स टॉक्सीक इफेक्ट्स ते पूर्ण ताणें स्टडी करपाची. त्या निमित्त त्या पूर्ण स्टडी केल्यार तेन्ना ताका इंडिविज्युअल पेशंटाक तागेले कंडिशन्स पळोवन न्ही न्हू कंप्लीट डायग्नोसीस करून न्ही न्हू ताका समजलें मेडिसीन ताणें दिलां. ते मात्र एक ट्रिटमेंट म्हणून घेता. त्या कसलें कळ्ळें अशी खंयची एक ताप आयलो और खंयची कसं कितें जालें तागेले मागीर मणके ताकाय जालें व तागेले मणके म्हाकाय जालें म्हणून कोणें घेतली म्हूण जाल्यार सी इट मे लीड टू लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लेम. कित्याक म्हळ्यार टॉक्सीक इफेक्ट्स कांय गोतना त्या निमित्त ते येवच्याकय पुरो. त्या मात न्ही कोमॉर्बिडिटीज म्हळ्यार ताका दुसरे कसं रोग एक मनशाक पळोवका जाता. एक घेतिल्ल्या मनशाक एक डायबिटीज आसा म्हूण जाल्यार ते उणी डायबिटीज आसच्या पुरो, शुगर तागेले कंट्रोलार आसा पुरो, आनेकल्यान शुगर कंट्रोल नातिल आसा पुरो, ताजे निमित्त चडून जेवची साध्यता आसा. म्हळ्यार चडून मात न्ही ताका ड्रग इंटरॅक्शन्स, ड्रग डिसीज इंटरॅक्शन्स, डिसीज हे पूर्ण आसा. केलो डिसीजान तूं ते दिवच्याकच आसा. तशी स्पेशली एंटीबायोटिक्स हे ते परत दिसतना ताणें जावका तितलें पुरा इन्वेस्टिगेशन करून येवन ताणें दिवपाक. तशीची आतां पळय एक आयुर्वेदा हें म्हणलें की तो तांची फार्माकॉलॉजी शिकून आसता. ताणें ताका कळलेलें कसं एनालिसीस डायग्नोसीस करून न्ही ताणें त्या मात दिवपा शिवाय इवन आयुर्वेदीक फिजिशियन ॲलोपॅथीक दिल्यार ते प्रॉब्लेम जावच्याकय पुरो ताणें शिकन न्ही जाल्यार युजली हांव तितलें सांगचें स्वयं चिकित्सा म्हळ्यार
on the basis of information from other than the doctor कोण घेता की ताका स्वयं चिकित्सा म्हणटा. म्हणटाची. आतां आमगे लागीं एक सान व्हिडिओ आसा तांतू स्वयं चिकित्सा केल्या निमित्त कसं पुरा समस्या येयले तिणें कितले त्रास भोगूंक पडले म्हूण पळया. स्वयं चिकित्सा अपायकारी ते सगळ्यांक खबर आसा, पूण आमच्या लोकांक उणे समज वा शिक्षण असल्यार ते भलायकीच्या ल्हान ल्हान समस्या खातीर मेडिकला वचून डॉक्टराच्या सल्ल्या बगैर औषध घेतात. वैद्याक दिवचे पैशे या शुल्क वरोचे आलोचना आमगेली. एक फावटी डॉक्टरान दिलें औषध असल्यार तें औषध त्याची आरोग्य समस्या परतून आयल्यार डॉक्टराले सलहो नातिले घेतले. डॉक्टराच्या सल्ल्यान घेतल्यार सगळे सुरक्षीत आसा, ना तर जिवाक अपायाची आनी असल एक परिस्थिती उत्पन्न जावेत. उडपीच्या रतभेदीची एक बायल तिणे आपले स्वयं चिकित्सा करून आपले सोबीत जिवीत नरक केले हाजी ही एक देखी. एक व्याधी उणे करपा खातीर ते वखदाचेर अवलंबीत जावन दुसरे अब्रुबायेचो रोग आपल्या अंगांत विस्तारीत केलेले बायलेले आत्मवेदनाचे हे काणी आमी आज आयकुया. ती लीना पॅट्रिक उडपीचे मुकुंद कृपा शाळेचो शिक्षकी जावन सामान्य जीवन संचालन करताली. एक कालांत आरोग्यवंत आकर्षक आंगलूट आशिल्ली बायल ती. कुटुंबाची आवडती, उमेदीन उत्साहान धांवतली. स्वयं चिकित्सा परिणाम तिगेल जीवन कसं रमनेचो नर्क जाला म्हळ्यार समाज कुटुंबाचे लोकांसावन ती अस्पृश्य जावन उरल्या. हे विशयारी लीना पॅट्रिक कसं म्हणटात म्हणून पळया. ನನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾನು ಸಹಿಸಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಎನಿಸಿದ್ದು ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಯಾರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಕಷ್ಟಪಡಬಾರ್ದು, ನರಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಎನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರು ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ ವಿದೌಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಮದ್ದು ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. मानूंक कष्ट जाता हे लीना पॅट्रिकाले लग्नाचे चित्र. तेदना ती कशी आशिल्ली म्हूण पळया. जाल्यार आताची काणी विंगड. तिणें न्हिदोचे कुडाचे फलक पळया. ते सांगता, दय दवर लीनाक हात लावचे न्हयो. कायंडली एवॉयड टचिंग लीनाज बॉडी. घोव बामणान सोडल्यार अन्य कोणाकय सर्त करपाक मेळना असल परिस्थिती. लीनाले शरीर भुरग्यापेक्षा सूक्ष्म जाला. तिगेल हाड शिशु हाडापेक्षा दुर्बळ, मृदू. तिगेले देहारी स्वल्प बळ पडल्यार तिगेल हाड मोडता. खांकल्यार, शिंकल्यार, लोळल्यार, कसल नमनेचे चलन केल्यारय हाड मोडता. त्याची भंय तिका. तात्तवळ येवचे माथ्या गुवळी, बाधा दितासचे मधुमेह, अनेक इंजेक्शन, असल पुरा बाधे मध्ये काळजीन तिगेले भलायकी पळोवन घेतसचे तिगेल नवरो या हस्बंड. लीनाले देहांत 40-50 हाडाचे फ्रॅक्चर आसा. असल एक वेदनेचे तिगेले काणी.
पळय हे व्हिडिओ तर तुमी पळयला पळय, हेजें नांव लीना म्हणून, लीना पॅट्रिक. ती सांग आसतना कशी आशिल्ली त्या पुरा तुमी ते व्हिडिओ पळयला, तिगेलें वेट 45 kg आशिल्लें. तिका हांव पळोवचें वतना तिगेलें वेट 300 kg. तो तिगेलो बाब म्हणून आमगेले ऑफिसा येयलो. सर म्हगे बायलेन नांव लीना म्हूण सांगलो. एक पाटी तुमी घरा कडेन येवन न्हू तिका पळोवपा सर म्हणालो. हांव म्हणलें कसं ग म्हणलें. न्ही ती तुमगेले उलोवचें काय हांगा पूण हाडा म्हणलें. आपूण अशें जायना सर, मस्त प्रॉब्लेम आसा, तिका हातला उठोवचें काय जायना म्हणालो. सामकी प्रॉब्लेम म्हूण सांगून ती समजलें तेन्ना तिगेली एकची रिक्वेस्ट, हांव 15 वर्सां जावन येवन अशें भोगता आसा. स्टेज बाय स्टेज म्हगेलें वेट चडता गेलें. आतां हांव एक पोजिशनार म्हाका आतां राबच्याकय जायना, उठायचें जायना, बसच्याकय जायना, शिंगच्याक जायना. शिंगतना म्हगेलें फ्रॅक्चर जाता. म्हगेलो बाब ना सोडून गेले आनी कोणेय म्हाका हें करचें जायना. त्या निमित्त हांव अशीच खंयची तुमगेलें वाजितना म्हाका दिसलें हें पुरें अवेरनेस हाडोवच्याक, सेल्फ मेडिकेशना एगेन्स्ट अवेरनेस हाडोवच्याक हें एक सुटेबल व्हिडिओ काडून तातूंत पुराय दाखोवका म्हूण सांगून म्हाका दिसलें सर. ताचे खातीर हांव बाबणाले सांगून तुमकां आपयलेलें. पण आतां म्हगेलें अवस्था कसो जाला म्हूण सांगलो. पळयल्यार बाय द टायम आमी वतना तिगेले मोर दॅन 100 फ्रॅक्चर्स आसली. तिगेली एक रिक्वेस्ट, आफ्टर माय डेथ से बॉडी होर्निंग तुमी केम्स इंतू एनाटॉमी डिपार्टमेंटात कितली दावका जाल्यार तितली सेक्शन्स काडून न्हू कितले लिखतले जाल्यार आनी मुखार सेल्फ मेडिकेशनान कोणेय कसलेंय जावचें नासता. तें म्हगेलें एक इच्छा, तें तुमी पुर्ती करून दिवका आनी ताची प्रॉमिस करता म्हूण सांगून तिगेलें आशें. म्हाका भारी आश्चर्य जालें. तिगेलें प्राय कितलें 40-42 अशें म्हाका वता जाल्यार तें आशिल्लें कळकळ पळयलें कडलें म्हाका भारी नमुने कितें म्हणे इमोशनली तितले टचिंग सीन्स. ताचे खातीर तिका हांव म्हणलें खंडीत करया म्हूण सांगलो. मागीर पळयता ती हुशार नाती सेल्फ मेडिकेशना विशय तिणेंच वाजून घेवन अंडरस्टँड करून घेतला. ती म्हणली सर म्हाका गोत आसा हें कॉलेज स्टुडंट्स बॉडी बिल्डिंगा म्हणून वताच खंय, ती गोत आशिल्लें सांगिल्लें बॉडी बिल्डिंगा म्हणून वताच खंय, कितली जिमनेजियमाक तूं हें दिता खंय स्टिरॉयड की आनी कितें कशें कितें तिकाय गोत ना कशें म्हूण सांगून ते पुरा दितात. प्रोटीन पावडर ते म्हळ्यार बॉडी बिल्ड करच्याक नॅचरल जावन घेवन बॉडी बिल्ड जावंक शिवाय त्या मेडिसिन्स परत घेवन ड्रग्स घेवन बॉडी बिल्ड जावचें कशें तांकां अवश्य दाखोवका म्हगेलें व्हिडिओ. कोणेय अशी आनी सफर जावचें नसता म्हूण शिकून तिगेली एक आशा. म्हाका बारीक नमुने हें जालें. ताजे नंतर आमीची फोटोग्राफर्सा व्हिडियोग्राफर्सा वचून न्हू रिक्वेस्ट केलें एक म्हयने भितर ती करून तिकाय दाखयलें सुरवेक. ते 15 मिनिटा व्हिडिओ ते तिका दाखयले. आतां तुमी पळयले 3-4 मिनट मात्र. प्रती एक सेक्शन बाय सेक्शन प्रती एकांचें एक्सप्लेन करून सांगलां हांव कशें हें केलें कशें म्हूण सांगलो. सुरवेक तिका एक मंगळुरा एक डॉक्टरा गेलेलें खंय ताणें तिका 1 वरा खातीर बरोवन दिल्लें. 1 वरा खातीर तिणें घेतलें. घेवन तिका कंप्लीट आसता तिगेलें राबली कुडलें ताणें म्हणलें 1 वार म्हूण न्हू वचून म्हणलें की म्हाका आतां राबलां म्हूण सांगून जायत आनी केन्नाय दाखय जाल्यार तूं हांगा येवन टेस्ट करून घेवका तिगेलो प्रॉमीस घेतला परत घेतला. 1-2-3 वार नंतर ती वपास आसता अटॅक आयलें. वपास कसं जाल्यार बच्चे म्हण ती वपास घेतलें. ಸ್ವಲ್ಪ दिवस नंतर तिका हें दिलें. मागीर पळयता केन्ना तसं जातकीर तेन्ना फार्मसी वचचें हें घेवचें सेल्फ मेडिकेशन करचें. डॉक्टरला वचना फॉलोअप ना तिलेची तिणे जावन घेवचें. तिगेलें तूक 45 आशिल्लें 55 जालें. 55 जालें 85 जालें 90 जालें. तिका कळ्ळें की सामकें प्रॉब्लेम जाता आसा म्हूण सांगून ताजे निमित्त म्हणून कळ्ळें दिसता. कळ्ळें जाल्यार
रब्बर ಸ್ವಲ್ಪ भितर वापस ती कस्टमर अटॅक येता. त्या नंतर ती म्हणून बायल दुबईन तशेंच दुबईन ते कोण केली म्हणलें की तुम्ही त्या ॲलोपॅथीक मेडिसीन घेवन अशें जालें आयुर्वेदीक घेतल्यार समजता म्हणलें की हांव घेता आसा म्हूण तीन सांगलें की आनी तीन म्हणलें की अमकें म्हणटा कोण मंगळूर कोण आडयता वखद म्हूण सांगून मंगळूर कोण इन व्हेल्लें इन व्हेल्लें राबलें न्हय वापस डॉक्टर लावचे ना मंगळूर येयलें खंय न्ही दुबय पयसून घेतलें ಸ್ವಲ್ಪ काळ घेवन ती कस्टमर राबलें जाल्यार वेट चडता आसा मागीर पळयता तांतूय स्टेरॉयड हे त्या परस आसा म्हण सांगून तिका कळलेलेंच 1 वर्स नंतर ते जवळ भितर तिगे 120 kgs क्रॉस जावन जाला 120 kgs जाल्ली मात्र न्ही तिगेले हार्ट पुरा मोव सुद्दां इमिडिएटली ते डॉक्टर्सान सांगलें की तुम्ही आतां खंयची गांव आसा पळय थंय वचून घेवन रावचें सांग आनी करचें ना हांगा दुबय तुमी मस्ट प्रॉब्लम इंडियन डॉक्टर एकल्यान सांगलें म्हूण सांगून तुका हांगा गायली हांगा गायले नंतर ती त्या घेयन अशें जायना कसलेय करचें जायना जाल्यार डॉक्टराला वचचे ना वचचें म्हळ्यार ती डॉक्टराला गेल्यार चूक ती गेली आनी तांणी जाल्यार कसलेय करचें ना आतां आनी जायना कांय आनी कशें करचें जाता म्हूण सांगून ती बामणाले म्हणलें की हांव म्हाका अस्थमा थंयसून जायना हांव घेता मरता जावका जाल्यार हांव केल्यार चूक आनी जनान करून आसा हें कशीय फुडें करून हें करता म्हूण सांगलें ताजे मध्यें तूं तिणें कितलीं जाणांक सांगलें की आतां खंयच्या औषधीन तूं स्टिरॉयड घालची म्हूण जाल्यार ताणें घालता म्हूण जाल्यार ताजें एनावन्स करनी म्हूण जाल्यार कसं करचें आसा कोणाला उलोवका मस्त प्रयत्न केला तिणें आनी हे साल परत राबोवका म्हूण सांगून जाल्यार तिका साध्य जायना कित्याक म्हळ्यार प्रती वाराक तिका 3-4 फ्रॅक्चर जावचें तिका दूख नासता आशिल्लो फ्रॅक्चर भारी दूख आशिल्ली कडेन तिका ताजे नंतर डायबिटीस आयलें डायबिटीस वन ऑफ द सायड इफेक्ट्स तिका डायबिटीस सुरू जालें कितलें जालें म्हूण जाल्यार कडेन तिका कसन खावचें ना म्हूण कळचें ना ते पुरा तिगे सगळे व्हिडिओ दाखयला ते पळोवचे कशें कश्ट जाताले म्हूण सांगून हांव सार पीसीस मात दाखयला म्हाका इवन कसन खावचें म्हूण कळना कडेन खाल ती ಸ್ವಲ್ಪ वेजिटेबल्स मात्र खावचे ते वेजिटेबल्स खाल्यार तिका प्रॉब्लेम जाता म्हूण सांगलें म्हळ्यार तिका स्टूल्स भायर येना कॉन्स्टिपेशन जाला आनी कसांगे जावन न्हू 12 वर्स भोगली पडती 12 वर्स भोगून मागीर मेली ताचे खातीराची ते तिगेल रिक्वेस्टा वयरी हांवें हे व्हिडिओ आसा पळय ते सादारण 700 कॉलेजां वचून घेवन चेडवान दाखयलां खंयचेय विचारान सेल्फ मेडिकेशन करनाकाची खंयच्यो रोग जावं ऑर बॉडी बिल्डिंगा काका ताका ताचे कितेंय करनाकाची तशीच हेल्थ टॉनिक करी म्हणे घेवच्या नज म्हणून न्ही त्या खंयची टॉनिक आसलें ताजी कसन म्हूण कळना अशी घेवची कसन आतां कितकी टीव्हीन प्रोग्रामान तांकां येता उद्दागिरी म्हळ्यार वीक जावचे जावचे थोर जावचे सपूर जावचे आनी सपूर जावचे एकाच कंपनीचे प्रोड्यूस करता अशी त्या पुराची ताका आतां अर्थात ताचे क्लोज जाला म्हळ्यार कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 तो आयल्यान तूं त्या प्रमोट करतल्यांकय शिक्षा आसा चॅनल काही शिक्षा आसा खंयचे पेपरार आयले ताकाय शिक्षा आसा खंयचे टीव्ही चॅनल आयले ताकाय शिक्षा आसा ते डिस्प्रूव जालें म्हूण जालें अर्थ ಸ್ವಲ್ಪ उणी जाला शिवाय जाल्यार तांगेले पॅम्पलेट्स हे ते परत पॅम्पलेट्स कोण कंट्रोल करता आतां पेपरा ओटू न्यूज पेपरा ओटूची तांणी काम घालता ती कशें की हांव तें नांव पुरो सांगचें ना कितें म्हण सांगलें तसले कितले आसा कशें जालें नोनी कशें की पुरो आसता ते कशें म्हण सांगून व्हिडिओ तूं सांगता का वेस्ट पावला की ते म्हळ्यार क्युरियोसिटी जावचें तशीच गांजा ओपियम हें तें पुरा ते कशें लागे ताजी म्हळ्यार हेल्पलेसाक तुगेले हॅपिनेसाक वेल बिईंग वेल कशें की ताजे घेवचें एक्चुअली आतां ओपियम फॉर एग्जाम्पल मॉर्फीन See, there is no other analgesic than morphine
फॉर सो मेनी कॅन्सर आणि बर्न्स ताचे खातीर इट इज कंट्रोल्ड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ते कंट्रोल करून घेवन तुगेले वॉयस तातूंत मागीर पेन क्लिनिक्स म्हूण आसा तांकां मात्र सप्लाय करतात. पॅलिएटिव्ह केअर आशिल्ली पॅलिएटिव्ह केअर तांकां मात्र सप्लाय करतात. आनी इन ऑर्डर टू कंट्रोल दॅट द जनरल पब्लीक शूड नॉट गेट इट म्हूण सांगूया. आनी ते शेड्यूल एल आनी एच म्हणचे फुडें आनी कशें केलां हांव कोत्ता म्हाका आतां रिसेंट ड्रग ऑफ फार्मास्युटिकल एक्टांतूं तांचो शेड्यूल एल आनी एच आशिल्लें कोण ते फार्मासिस्ट ताणें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन मात्र दिवका मात्र न्ही त्या प्रिस्क्रिप्शना नंबर डेटय बरोवका. वय वय म्हणजे रिसेंट प्रिस्क्रिप्शन जाल्यार मात दिवका आनी डेटय बरोवका. डेटय बरोवका. त्या डेटा आयलो वापस आनीक दिवचना. वय वापस नवे प्रिस्क्रिप्शन जाय डॉक्टराले. तितले पुरा गव्हर्मेंटाच्यान ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंटाच्यान तितले पुरो केल्यारी जाल्यार हें मात्र चलता आसता. फॉर एग्जाम्पल आतां तूं गांजा ओपियम मात्र न्ही इवन हेरोइन अदर्स तातूंय नाही अशे पेन किलर मस्त तसं जन ओवर द काउंटर घेतले. मॉर्फिन इज ए पेन किलर बट ते कन्वर्ट करून घेवन हेरोइन करता ती. हांव ते स्पेशली आतां मंगळुरान तूं हांगा ती पुरो मस्त चाललेले निमित्त आतां पुलिसय स्ट्रगल करता आसता त्या राबच्याक. ते राबोवची कशी म्हूण तांकां कळना. त्या निमित्त अवेरनेस सोड आनी हिंगा खंयची वाट ना म्हूण म्हाका दिसता. कितले एक्ट करी कितले करी खंयचे म्हणजे पुलीस रिस्ट्रिक्शन हाडय जाल्यार असल पुरो चलता आसता. ताजे खातीर अवेरनेस पळोवंक गेल्यार असल विडियोज पळयले आसा पळय तेन्ना फुडें कितें कंट्रोल जाता की म्हूण सांगून खंयची तो मेडिसीन ऑर कसलेय तो पोट्टा घेतना ताजे एफेक्ट्स कसले सायड इफेक्ट्स कसले ताचे टॉक्सीक एफेक्ट कसले ते 3 विंगड एफेक्ट म्हळ्यार फकत ताका पॉझिटिव्ह एफेक्ट आसचे पुरो टू क्यूर ए डिसीज. सायड इफेक्ट म्हळ्यार ताजे वटू आनी खंयची ताजे टॉक्सीक इफेक्ट म्हूण जाल्यार ताका आयदर एडिक्शन तांत जावचें ऑर तांत पॉयझन जावचें असल पुरो आशिल्ली तेन्ना कशी घेता ती म्हूण समजना जाल्यार असल पुरो कंट्रोल करचें. कॉलेजांच्याकय कश्ट जाता पुलिसांच्याकय कश्ट जाता अवेरनेसान मात्र जातलें. त्या निमित्त आतां प्रत्येक कॉलेजांत तूं लागीं आशिल्ले मेडिकल कॉलेजाचे प्रोफेसर्स वचून ते अवेरनेस क्रिएट करता ती. हांगा मस्त कॉलेजांत मंगळूर तूं तशीची उडपा तूं तशी मस्त कॉलेजांत तूं प्रोफेसर्सच वचून तांतूय अवेरनेस क्रिएट करतना आमकां बारीक कश्ट दिवचें आसा. ताजें नांव सांगता की नाका नांव सांगता फुडें तांकां कळटा कळना ते लगेच कळटा. ताजे खातीर ताजें नांव सांगनाशी ताजें खंय मेळटा कसन तें म्हूण सांगनाशी ताजें बी कशें एफेक्ट जाता मात सांगा. फुडें ताजें नांव सांगप पण हें अशें करता वचून त्या मेडिकल स्टुडंट्सांक सांगल्यार पुरो तांकां सांगा म्हूण तशें जावन घेवन बारी जाग्रतेन असल पुरो काम करता जाता. ಜನರೇ ಕೆಲವು ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಕೆಲವು ಅಸಚಿ ತಂತು ಬೋರ್ ನಸ್ತಾ ನೋ ಸೈಡ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ नॉन एडिक्टिव्ह आणि प्रमाण त्यांनी स्वयं घोषण करून नसताची. पण त्या तसं नासलें म्हूण जाल्यार जनान कशें करता म्हळ्यार इमिडिएटली ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्सांक तिलसुका मंगळुरांत तूं तांगेलो ऑफिसर्स फॉर एग्जाम्पल प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वॉर्टर्सार तूं असिस्टंट ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर्स पण अमके गेस आसा तुमी पळयलां हांवें हें म्हूण सांगून तांकां दिल्यार इन रायटींग दिल्यार तांणी ते एनालिटिकल लॅबोरेटरी पेटोवन तांकां कशें कशें आसा म्हूण सांगपाची तेव्हा आतां कितलें स्ट्रिक्ट केलां म्हळ्यार CFTRAI म्हूण आसा बेंगलोर मैसूरांत तातूंत सर्टिफिकेट हाडोवका म्हूण आसा आनी तूं कशें कशें आसा नंबर 1 म्हळ्यार तांणी क्लेम केलेलें तांणी लेबल तूं क्लेम करता तशें आसा म्हणून ते अपार्ट फ्रॉम दॅट खंयचे हॅबीट फॉर्मींग तांतूं इव्हेंट्स आसा की ना ते समज डिक्लेअर करता जाता. आतां तांतूं त्या पुरा फ्रूट ज्यूस डेट्स सिरप तशें प्रमाण बरो नसल्यार कसं करूं तेन्ना बरो नासता ती जाल्यार ते टॉनीक म्हूण सगळें विकूना. टॉनीक म्हळ्यार हेल्थ टॉनीक आनी प्रमाण ताचे खातीर तांगेले ते टर्मिनॉलॉजी ती हेल्थ ड्रिंक म्हूण करता ती हेल्थ ड्रिंक म्हूण कसलें म्हूण तांगेल्या निमगेल्यार तांतूं शुगर
शुगर लायक न्हय. आणि ताणी केलो सांगता कसं म्हणारी सर्व रोग निवारक एकच टॉनिक म्हणून. वय तांकां मस्त जनाक पोल्युशन तुगेलें ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट आतां तांकां नोटीस पुरो गेला. कशें तुमगेलें तें डिक्लेअर कोरका तें कसन कोण डिक्लेअर कोरका. इफ इट बिलॉंग्स टू ॲलोपॅथीक तुमी ॲलोपॅथीक म्हूण सांगता. इफ इट बिलॉंग्स टू आयुर्वेदीक आयुर्वेदीक म्हूण सांगता. आनी आयुर्वेदीक ड्रग कसं म्हणून डिफायन केला आतां. एटलिस्ट सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता और एनी अदर संहिता आसा का ते चरक संहिता खंयची आसा तांगे 27 संहिता आसा. संहिता म्हळ्यार कलेक्शन ऑफ नॉलेज, कलेक्शन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन्स. तांतू करची कशी म्हूण आसा तांणी केलें तांतू मात्र तुमी प्रिस्क्रिप्शन करता आसा. आनी ते इट्स व्हेरी डिफिकल्ट इवन टू एनालायज. फॉर एग्जाम्पल हांव सांगलें एस्पिरीन 500 milligrams तुगेलें इन्सुलीन सो मेनी युनिट्स. ते स्पेसिफीक अशें म्हणटलें ते तांतू 10% चड उणें आसल्यारय चलता. ताजें काय फ्लक्च्युएशन आसा म्हणून जाल्यार तांकां शिक्षा आसा. जाल्यार आयुर्वेदीकान तूं पळय तांतू दुरचाकय जायना. कित्याक म्हळ्यार तातूं हर्ब्स पुरो आसल्यार तांतू सीजन वयर तांगेले एक्टिव कॉन्स्टिट्युएंट्स चड उणें जाता. ताका स्टँडर्डायझेशन म्हणून एक आयिल्ला 100% मागूच आसा आयिल्ला. स्टँडर्डायझेशन मोस्टली ॲलोपॅथीक मेडिसिन्सांत मात्र आसा. ताजी स्टँडर्ड अशी म्हूण सगळं ते तांगेलें फार्माकोपिया म्हूण आसता. गव्हर्मेंट फार्माकोपिया असले तितले आसता तशी. आतां तुमी चिके फूड सांगले आतां एक आयुर्वेदीक कसले एक नवी वखद तांणी कोरका जाल्यार तांगेले ते 27 संहितांत आशिल्लेची तांणी वापरका म्हूण वस्तू नवो करच्याक ना. नवो केल्लो म्हूण येता नवो करून येता तांचे क्लिनिकल ट्रायल्स जावका. ताका क्लिनिकल ट्रायल्स कोरका. क्लिनिकल ट्रायल्स हांत म्हणल्यार केला म्हणजे क्लिनिकल ट्रायल तांतूय कोरका. म्हळ्यार ताचे लाभांत परीक्षा जावका. लॅबांत न्ही क्लिनिकल ट्रायल. क्लिनिकल लॅबांत तूं फर्स्ट ऑफ ऑल ताका LD50 म्हणून पुरो आसा ते टॉक्सिसिटी मेजर ते पुरो फिनिश जालें मागीर एनिमल जावैरी एनिमल्सां ते ना तांगेले आयुर्वेदिकान ते ना. जाल्यार तांगेले अंडर क्लिनिकल ट्रायल्स तांगेले एक्सपर्ट डॉक्टर्स आसा पेशंट्स एडमीट करून घेवन तांणी ताजें दिवका. तसो मस्त डेवलप जायना सायन्स जाल्यार ते कोरकाची इश म्हूण आसा. बट ते तेणी करचें वचनाची ते बेस्ट कसन म्हूण सांगलें तांगेलें कमी संहितांत आसता म्हूण सांगलें जालें. आतां संहिता कितले 1000 वर्स फुडले आत्तां तेन्नाचे मानवाल शरीर आनी आत्ताचे मानवाल शरीर ज्यो आमगेले ते एक कसं म्हणजे एक लायफस्टायल चेंज आशिल्ली न्ही तेन्नाचे ते कसं तांत आसगी ते आत्तां प्रचलीत आसता. न्ही तशें न्ही. ते आतां मानव शरीर मस्त चेंज जायना न्ही ते लायफस्टायल जाल्यार एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन द हर्ब खंयचे हर्ब असो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट 7 के 8 फॅक्टर्स आसा चेडून लावशाक. हिमालया जालेले वेस्टर्न घाट्सांत चेंज आसका म्हूण ना. आतां रुद्राक्षी म्हूण सांगचें अशी सांगची उदाहरण आहे 26 नंबर रुद्राक्ष आसा. आतां थंय रुद्राक्ष म्हूण सांगलें ते खंयचे रुद्राक्ष म्हूण सांगून तूं गोत आसा तशें प्रॉब्लम जावचे थंय. जपनीज जेन्ना आयुर्वेदीक मेडिसिनाचे फार्माकोपिया काळा 106 मेडिसिन तेन्ना केला. रिसेंट तांगेलें अनाउन्समेंट इंडियांतूय जायनी. ती डॉक्टर सत्यवती म्हूण एकली आशिल्ली तीन मस्त प्रयत्न करून स्टँडर्डायझेशन करता म्हूण सांगून जालें. आतां मस्त स्टँडर्डायझेशन केलां म्हूण सांगून म्हाका दिसना. स्टँडर्डायझेशन तातूंत जावपाचीच म्हूण सांगून मस्त आयुर्वेदीक एक्सपर्ट्स आसा आनी तांणी पुराय गव्हर्मेंटाक हें केलेलें आसा. जाल्यार आतां त्या कितलेंय आसो तातूंत करप्शन हें तें म्हूण हांव सांगच्या वचना. जाल्यार स्टँडर्डायझेशन जाल्यार मात्र एक पेशंटाक ताजे बेनिफीट जायत. न्ही जाल्यार आतां कितले ते पेपरार येता तांणी तें मेडिसीन म्हूण सांगनाचे. अर्थ आसता ताजें टॉनीक म्हणून सांगनाचे. ताका नांव नवें नवें नांव घालता. काडून घालता चुको ताका नवें नवें घालताची. नवें गांव न्हू तातूंत आतां टिफीन दिवचें बंद जालां म्हळ्यार पयलीं तें चेंज जालें. कंज्युमर प्रोटेक्शन एक्ट
2019 चेंज जालें टीव्ही खंयचो एक एक्टर शाहरुख खान किंवा कितोक्यान सांगी म्हणलें क्या ते न्ही म्हण जाल्यार न्ही ताका पनिशमेंट आसता पुढे नाशिल्लें आतां ताजे खातीर तूं रिसेंटली टीव्हीन पळोवन आसचें पुरो तांणी खंयचे एक पर्टिक्युलर हें सांग तुमी घेवका हें तें म्हणून खंयचे प्रोडक्ट असो मेडिसीन मात न्हय खंयचे प्रोडक्ट असो फक्त तें न्हय म्हूण जाल्यार आसा पळय तांणी दे विल बी हेल्ड पर्सनली रेस्पॉन्सिबल एंड तांकां कितले शिक्षा आसा तितले शिक्षा आसा तांकां कितले फायन आसा तितले फायन कोण ते अनावंस करता पळय तो सेलिब्रिटी ताका आसा मॉडेल तांकां त्या पुरो केले निमित्त आतां त्याचे कंट्रोल आसा आनी कन्झ्युमर कोर्ट्स चिके पॉवरफूल जाल्ले निमित्त आतां ह्या पुरो आमकां एक बेनिफीट अशें न्ही इतल्या पुढे म्हाका मस्त केस येत तशें म्हळ्यार हांव सांगता एक एक्झाम्पलाक त्या फुडल्या आनी डिफरन्स कसो म्हळ्यार चिकेन डिविएट जाल्यार हांव तें सांगता कितले स्ट्रिक्ट आसा म्हण जाल्यार मेडिसिनाचे अर्थ जाय न्ही डू यू वॉन्ट टू हॅव धोनी एज युअर नेबर म्हण सांगून जालें पुढे तें चलता आशिल्लें म्हळ्यार कसो विशय कसो म्हळ्यार खंयचे एक फ्लॅट तांचो 3 की 4 हजार फ्लॅट आसता म्हणलें क्या खंयचे एक ताणें दोनी विकचे तुका लेबर जावं जाल्यार इतल्या वर्सां तशें करता तशें आतां त्या पुरा राबला आतां केल्ल्या म्हूण जाल्यार न्ही तेंतो दोनी जाता तुवें ना ताका नांव नासता तितलें तेन्ना इफ यू कॅन प्रूव इन द कोर्ट ऑफ लॉ दोनी म्हणून सांगलें म्हण जाल्यार ताका शिक्षा आसा म्हण सांगलें तितलें पॉवरफूल जालें निमित्त आतां रिसेंटली जालें तें 2019 मागीर कोवीड जाल्ले निमित्त 3-4 वर्सां आतां तितलें पॉवरफूल आसा त्या निमित्त आनी फेक मेडिसिन्स करून येनो आनी अडल्टरेटेड मेडिसीन करून येनो मिसब्रँडेड करून येनो आतां विकचेक मेडिसिन्स जायना आतां तसं केलेल्यांक शिक्षा आसा आनी हितूर ते इम्प्रिजनमेंट नाशिल्लें ह्या फुडें इम्प्रिजनमेंटय आसा त्या निमित्त सेलिब्रिटीज कोणें येवन आनी एंटरटेनमेंट करना अशें त्या निमित्त आतां आमी तूं कसन टेक म्हळ्यार आमी इतलें सांगितलं कसं म्हणून जाल्यार सेल्फ मेडिकेशन इज नंबर 1 सेल्फ मेडिकेशन कोण केल्यार आतां ते तांचे प्रमोट केलेल्याकय प्रॉब्लेम आसा आतां आनी एक एमेंडमेंट करता गे ते मेडिसीन प्रिस्क्रिप्शन रॉंग म्हूण जाल्यार ताणें दिल्लेलें रॉंग म्हूण जाल्यार फार्मासिस्टाकय आसा ही इज ऑल्सो इक्वली हेल्ड रेस्पॉन्सिबल ताणें चॅक करता तें दिल्लें की एक पाटी दिल्लें की तांचो सिग्नेचर घालतात इट इज डेलिवर्ड इश्यूड डेलिवर्ड घालता सील घालता ते घाल म्हूण जाल्यार तें हें जाता तें रिसेंटली एड जालें कितें म्हळ्यार रेकॉर्ड जावपाक ताणें कितले वर्स घेवचें म्हूण जाल्यार सेल्फ मेडिकेशन कंट्रोल करचो मस्त ट्राय आसा मस्त ट्राय केला करताच अशी जाल्यार मॅक्सिमम जाता स्पेशली तातूंत डेंजर खंयचे म्हूण सांगता हांव हळ्ळी तूं फार्मसी आसा अशी कितलींय जेन्ना स्कुला वतले मागीर हें करता तांणी पिरियड पोस्टपोन करचे मेडिसिन्स घेता ती तांणी वचचें तांणी घेवचें चेल्यो मात्र न्ही आतां गुरबेणी जाल्यार तेन्ना घेवच्या जशी मस्त मेडिसिन्स आसा त्या खंयचे मेडिसीन म्हूण सांगी न्हू तांकां 17 की 17 वर्सां आनीकय वाडीक जाता धारवाड तूं हांगा थंय पळय कितलींय जेन्ना 18 वर्सां जाल्यार 17 वर्सां तांणी स्कूल बंद करता ती तांकां एक्सपोजर ना तांकां तांची अवेरनेस दिवची भारी गरज आसा त्या निमित्त आमी धारवाड एक जिल्ल्यांतू आनी एक बेळगांव जिल्ल्यांतू 2 जिल्ल्यांतू तांगेलें एक 2 की 3 ऑर्गनायजेशनां वोट केलेलें आसा ही प्रत्येक स्कुलांतू तेंचे लोकल डॉक्टर्सान वचून येवन आनी अवेरनेस केलेलें तसो अवेरनेस सावथ केंद्रांत जाल्यार म्हाका दिसना उडपीन तूं सावथ केंद्रांत तूं नॉर्थ केंद्रांत जाल्यार दिसना जाल्यार थंय ते केलो मेडिकल एसोसिएशन्स मस्त पॉवरफूल आसा अशी म्हळ्यार एक्टीव आसा अशी तांणी अशें पळय स्किम्स पळय घेवन ताजें पॉवर पॉयंट प्रेजेंटेशन हांवें मस्त पळय करून गेला ताका
तशें करून मस्त आर्टिकल्स येयला ते जाल तितले प्रचार जावका म्हण सांगून हे लीना जालें उद्देश कसो म्हण सांगलें रे हांव बघील आनी विंगड कोणेय बघूं ना सर त्या निमित्त मस्त एकदम आश दवरून घेवन तिणें सांगिल्लें सर मागीर ती मेल्ले मागीर तिगेली डेड बॉडी वचपाक जाय न्ही म्हळ्यार मेडिकल कॉलेजीच्यान एक्सेप्ट कर न्ही म्हळ्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट ते ताजे रिसर्च करचे प्रश्न ना म्हणलें म्हळ्यार काही भितरचे सिस्टम प्रोवायड करून दिला सिस्टम कसो जाला म्हण गोतना त्या निमित्त ते नाय न्ही म्हण सांगून जालें तिगे ते आशपूर कुर्ती जाय तिणें म्हणलेलें कशी फुडें करून घेवन मेडिकल कॉलेजाच डेड बॉडी दिवका सर म्हण सांगून ते एक जाय न्ही मागीर तशें जावन घेगी न्हू तिगेलें एंड जालें ती आर्ता गेली ती ते ही एक इन्सिडेंटान म्हाका दिसलें हें अशें इन्फॉर्मेशन अशें अवेरनेसाक तूं एक घट्ट भाशण करी 3 मिनटाचें दाखय पुरो तिणें सांगिल्लें तोंडान सांगिल्लें पुरो त्या निमित्त असेल जाल तितली शेअर करता म्हण सांगून म्हाका दिसचें त्याची एक वखत आमगेले जिवाचे रक्षक जावन आसूं का त्या सोडून आमी ते आमकां जावपाक जाल्लेशी आमगेले मन आयलेशी उपयोग करूं आसची न्ही एक डॉक्टराल्या वचून ताका समज एक चिकित्सा सोदून आनी ताका समज प्रिस्क्रिप्शन घेवन ते मात्र तुमी वखत घेवका आनी तशीची फॉलोअपाक वचूका म्हूण सांगून इतले वेळू आमकां हाजे सेल्फ मेडिकेशनाचे कसो पुरो एक तोंदरेस या समस्या जाता म्हूण सांगिल्लें डॉक्टर रविंद्रनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर माम. नमस्कार. तशीची आमगे सर्व वीक्षकांकय धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करूं म्हूण मागता.